कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण बाळोक जेजुतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो प्रत्येक जाण युवा जाणानो आज तुमचो दीस हें वरस तुमचें खलो संतोष सगळी पवित्र सभाच आज आपले नदर युवा जाणांचेर गुंडावन आसा कित्याक म्हळ्यार युवा जण एक सकत युवा जण म्हळ्यार एक पावर हाऊस संवसाराची दिशा बदलूंक शकची सकत देवान तांकां दिल्या आनी युवा जाणांनो मुख्य जावन तुमी संतोष पावो जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी आमचो सडवंदार जेजूय एक युवक जावन आसलो आज आमी हांगासर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आनी पवित्र जावंक मजत जोडया म्हणून नियाळ करून आसा मुखार भाव भयणीनो प्रत्येक जावन युवा जाणांनो थोड्या तेंपा आदीं एक टीव्हीचेर विज्ञापन एडवर्टायजमेंट येतालें आनी तें एडवर्टायजमेंट जावन आसलें कॅमकॉर्ड मेलडी चॉकलेटाचें आनी तातूंत एक उल्लेख आसलो ताणें म्हणचें आसलें मेलडी इज नॉट अ चॉकलेट इट्स डिफरंट आज हें उतर आमकां भरपूर मापान लक्ती जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां सर्वांक प्रत्येक जाण तुमकां युवा जाणांक जर तर हेर सक्कड युवा जाणांक लक्ती केल्यार सर्वांनी सांगूंक आसा ही सक्कड काल युवा जाणांनी यू आर नॉट जस्ट अ यूथ यू आर डिफरंट आनी हें डिफरंट तुमी वेगळेच कशें जावंक साध्य आसा हें साध्य कित्याक की म्हळ्यार तुमी सगळीं पवित्र जावन आसात यू आर होली आमी वाचचो पवित्र पुस्तक बायबल हाका आमी म्हणटा होली बायबल पवित्र पुस्तक इस्रायल गांवांक म्हणटा आमी पवित्र गांव होली लँड जेरुसलेम शहराक म्हणटात पवित्र शहर होली सिटी सक्रामेंताक आमी म्हणटा पवित्र संस्कार ह्या सगळ्या वस्तूंक एक पवित्र म्हणलो शब्द घडसिला कारण कितें कारण एकच ह्या सर्व वस्तूंक जावं इस्रायल गांवांक
जावं जेरुसलेमाक जावं बायबलाक ताच्या फाटल्यान आसचे एक व्हडलो संकेत या केंद्र जावन आसा देव. दे ऑल बिलॉंग टू गॉड अँड दॅट इज वाय दे आर होली. ते सगळे देवाचे जावन आसात. तो गांव देवाचो विंचून काडलेली परजा, ते शेर जेजूचे खंयसर तो जल्माल्लो, हो पुस्तक देवाची उतरां ती जावन आसात. ह्या संस्कारांत आसचो उडो जेजू देव सगळे देवाचे ते कोनू ते पवित्र. ह्या एकाच उतरान सांगचें जाल्यार दॅट वीच बिलॉंग्स टू गॉड इज होली. जें देवाचें ते पवित्र जावन आसात. तर मोगाच्या युवा जाणांनो, हांव तुमकां सारकें सांगता, तुमी जावन आसात पवित्र, कित्याक तुमी देवाची. पवित्र स्नानान देवान तुमकां विंचलां. आनी आमी वांचलांत आयकलें, जांकां ताणें विंचलां ताणें आपणा लागीं दवरलां, तुमकां ताणें आपणा लागीं दवरलां. कित्याक जेजू जाणा ह्या संवसाराची दिशा बदलोवची सकत जेजून तुमकां दिल्या. आज आमी पवित्रत्वाच्या सक्तेच्या विशयान नियाळ करन आसा. कडेच जावन आमकां आयच्या जिवनांत जियेजे जाल्यार आमकां एक सांगाती गरजेचो. आयची समाज पळया, सांगात नासतना या आधार नासतना जियोवचें भारी कश्ट. आजकाल आमी टायपिंग करता जाल्यार आमकां थंयसर टायपिंग असिस्टन्स जाय नाजाल्यार आमकां थोड्यांक इल्लें स्पेलिंग्स कश्ट मारतात. सो टायपिंग असिस्टंट यूज करता आमी. खंयसर म्हणी आमी एक उंचल्या स्थानार कामार आसल्यार थंयसर आमकां एक सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टंट गरजेचें. कित्याक एकल्या वरती काम करूंक जायना. आमी म्हणटा वी नीड हेल्प. आमकां एक सांगाती जाय, आमकां एक एसिस्टन्स जाय. आमी खंयसर म्हणी गाडी काणयोन वेता आसतना आमकां जाय जे GPS जनरल काय म्हणटा हांव जनरल पोजिशनिंग सिस्टम आमकां एसिस्टन्स जाय. आयल्या वार हांव गोंयां गेल्लो, थंयसर सान फ्रांसीस सावेराच्या त्या पुनशेताक बॉन जेजू त्या टेंपलाक वसा जाय म्हणून कशी आसली, वाट कळीतनातल्यान ड्रायव्ह करनासलो. GPS सिस्टम ऑन केलें आनी GPS सिस्टम ऑन करन ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे गेलो. पूण ताणें खंय एका ग्रोट्टो मुखार वचून रावयलें, इगर्जेक पावना. GPS कॅन फेल, पूण आमकां जेजून एक GPS दिला. आमकां देवान एक कुमोक दिल्या आनी ते आमी आयच्या वाचपांत आयकलें. एक मजतदार आमकां तो दिता, पवित्रात्मो. सर्वय काळी हर एक दीस आमच्या सांगाता तो आसा आनी आमी खंयच्या वाटेन वसा जाय, खंयची दिशा काणगे जाय, खंयचे मेट धरी जाय म्हणून हो पवित्रात्मो आमकां शिकयता. पवित्रात्म्याक एक शब्द आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन उपयोग करचो जावन आसा, पाराक्लीत, पराक्लितोस. हो पाराक्लीत म्हणलो शब्द तुमी समजल्यार पवित्रात्म्याचें काम कितें म्हण आमकां स्पश्ट समजता. पाराक्लितोस म्हणलो हो शब्द ग्रेक भाशेंतल्यान आयिल्लो. आनी तुमी जाणात ग्रेक गांवांतावन आज संवसार आसचे हे खेळ म्हणजे ऑलिंपिक ते आरंभ जाल्ले ग्रेक गांवांतावन. आनी त्या वेळार कितें कशें आसलें म्हळ्यार त्या ऑलिंपिक्सांत रनिंग रेस धांवच्याक लोक धांवतालो तांतून. आनी धांवता आसतना ताचे गांवचे ताचे सांगाती आमी आयच्या भाशेंत म्हणटा चियर लिडर्स, तशे चियर लिडर्स ताजे सांगाती ताजे फाटलाव धर तो धांवता आसतना त्या ट्रॅकाच्या भायल्यान ते धांवतले. कित्याक ताका प्रोत्साहन दिवंक, वस तुका साध्य आसा, यू कॅन डू इट, यू कॅन डू इट. आमी पळयता विराट कोहलीन एक 6 मारल्यार ते चियर लिडर्स उडी मारतात न्ही. त्याच प्रमाणे ते पयल्यान धांवतले प्रोत्साहन दिवच्या सांगात दिवच्याक. आनी ह्या मनशांक पराक्लितोस म्हणटले. तो शब्द इगर्ज मतेन पवित्र आत्म्याक उपयोग केला. कारण कितें, आमच्या ह्या दिसपडत्या जिणयेच्या धांवांत, आमच्या दिसपडत्या जिणयांत येवच्या पंतवनांत जेन्ना आमी कंगाल जावन भियान थकोन आमकां जायना म्हणून आमी सोणवेच्या उमरार आसतना हो पाराक्लीत म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां फाटल्यान तो सांगता यू कॅन डू इट बिकॉज यू आर डिफरंट. मोगाच्या युवा जाणांनो, म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आज आयच्या संवसारांत ख्रिस्ती जीवन जिवंक सर्व प्रायांच्या लोकां पैकी कश्टांचे जावन आसा युवा जाणांक.
The most challenging life, Christian life, among all the age group is for the youth. कित्याक की म्हळ्यार ल्हान आसतना एक भुरगें आवयच्या पासलेंत आसता, आवय बापायन सांगल्या बरी आसता, तांच्या मार्गदर्शनाखाल जियोंक शकता. एक फावटी आमी जाणत्या प्रायाक पाविल्या उपरांत आमकां आमची म्हणली जबाबदारी आसता. चड आमकां ह्या संवसाराची पांतावनां ओडोवंक सकानांत. प्राय जाल्ल्या उपरांत आमी जाणाव आमचे चड आनी चड मोत आनी गुमान कोंताच्या तेरसाचेर मोरयेचेर देवाचेर आसोन सगळो दीस मागणें करनासता. पूण युवा प्रायेर आमी ह्या संवसाराक सदांच फुडकन रावता आसतना, ह्या संवसारांत आमी सदांच आसचे कामांत मेतेर जाता आसतना जायत्या रितीची पंतावनां दोसतात युवा जणांक. तर हांवें एका लेखार सांगचें जाल्यार यूथ आर द मोस्ट एनर्जेटिक अँड चॅलेंजिंग वॉरियर्स ऑफ द कॅथोलिक चर्च. आयच्या काथोलिक पवित्र सभेक चड महत्वाच्या रितीन आनी चड धैर्यादीक रितीन झुजा जाय तर तें युवा जणांनी. कित्याक म्हळ्यार युवा जणांक संवसार पयलें दोसता, युवा जणांक पयलें संवसार नाडटा. म्हज्या प्रसंगाच्या आरंभार तुमकां सांगलें हांवें, युवा जण संवसाराची दिशा बदलूंक शकतात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जर तर ह्या पंतावनाच्या वेळार जर तर आमी आमकांच बागसोन ह्या पंतावनाक आमी खालते जावन गेल्या तर मगाच्या युवा जाणांनो 10-15-20 वर्सां उपरांत ह्या संवसाराची दिशा खंय आसूंक आसा. पूण जर तर तुमी जशें आज मुसर तुमच्या जिवनांत ह्या सर्व पंतावनाक ह्या चॅलेंजसाक तुमी फुडकन झुजोन आसात, ना इट्स डिफरंट, आय एम अ डिफरंट पर्सन, हांव एक विशिश्ट क्रिस्तांव, हांव हेर युवा जाणां परी न्हय म्हणून तुमकांच तुमी चॅलेंज करन, तुमकांच तुमी चॅलेंज कर मात्र न्हय, संवसाराक तुमी चॅलेंज करन, तुमच्या इश्टमंत्रांक तुमच्या सांगात्यांक तुमी चॅलेंज करून जियेता आसात. एंड दॅट्स वाय तुमी विशिश्ट जावन आसात, तुमी बरीं जावन आसात, तुमी ह्या संवसाराची दिशा बदलूंची जावन आसात. मगाच्या युवा जाणांनो, खंडीत जावन ह्या वाटेर जायते चॅलेंज आसात. सबार जाणां आमी म्हणटा आमकां आमच्या आवय बापायचो मोग आसा, पूण आमच्या ह्या आवय बापायच्या मोगा मदें आमकां थोड्या फावटी अशें इतलो मोग आसल्यार आवय बापायची खुशी करूंक कश्ट मारतात, तांकां तांची आमी मनां दुखयता आनी आमी म्हणटा फादर आय डोंट वॉन्ट टू, म्हाका खुशी ना, म्हज्या आवय बापाय दुखोवंक जाल्यार हांव म्हज्या आवय बापाय दुखयता कशें म्हाका कळीत ना. एक चॅलेंज आमकां. सबार जाणांक आमकां शिकोवंक उमेद आसा, शिकता जायतो वेळ आमी खर्चिता जाल्यार मोतीक वचना आनी आमी येवन म्हणच्या फादर आमी शिकता, आमी इतलो आमचे त्राण आमचे बळ ह्या शिकपाचेर घालता जाल्यार सबार फावटी आमी सोलवता. इट्स अ चॅलेंज. सबार फावटी आमी मागण्याक वचूंक मन आसा, स्पिरिच्युअल लायफ आध्यात्मीक जिवनांत आमकां उमेद आसा जाल्यार आमकां ह्यो संवसारी बांद व्हरता आसतना आमच्या दिसपडत्या जिणयेची कार्यक्रमां आमकां ह्या मागण्यांतून पयस दवरता आसतना कशें आमी मागण्याक वचचें. इट्स अ चॅलेंज. मोगाळ युवा जाणांनो, भियेनाकात, तुमी एकसुरेने, तुमी एकलेच झुजानांत. पाराकलीत तुमचे सोय आसा, मजतदार तुमचे संगत आसा. केवल एक घडी दोळे धांपून सौम्या हांवें कितें करी जाय, पवित्रात्म्या हांवें कितें करी जाय म्हणून सवाल विचारूंक मात्र बाकी आसा. आमी चिंतूंक पुरो पवित्रपणाची जिणी जियोवची म्हळ्यार एक होरे विंगड ह्या संवसाराच्या भायर जिणी जियोवची न्हय. युवा जाणांनो, संवसारांत जियोवचें, संवसारी लोकां मदें जियोवचें, पूण इल्ले विशिश्ट रितीन जियोवचें. हिंदी भाशेन आमी म्हणटा जरा हटके. आमी तें जिवन जावन आसा आमचें पवित्रपणाचें जिवीत. आमकां जिणयेक पळोवन हेर युवा जाणांनी म्हणत जाय हो युवक ही युवती खंडीत जावन जरा हटके. कित्याक म्हळ्यार तिणें करचें काम आमी करच्या बरींच, तिणें न्हेसची मुस्ताय की आमी न्हेसच्या बरींच, पूण जाल्यार तिचे थंय ताचे थंय कितेंगी एक नवें सांव आसा. कित्याक तुमी पवित्र जावन आसात. यू आर होली. मोगाळ युवा जाणांनो, भियेनाकात, दरवडनाकात. डोंट एक्सेप्ट लॉस.
तुम्ही सोलवण स्वीकार करी नाकात. यू आर वॉरियर्स. तुम्ही जावन आसा झुजारी. जर तर आमी झुजाऱ्यांनीच आमचे हातांत असले सर्व अवजारां भायर उडयलीं जाल्यार झुजचें कोणें? आमी झुजोंक आसा. कोणा विरोध? संवसारा विरोध गी? न्हय, आमच्याच वंदवण्या विरोध, आमच्याच भितरल्या वडण्या विरोध आमी झुजोंक आसा. कित्याक आमच्या भितर आसा पवित्र आत्मो. तो आमकां झुजोंक तांक दिता. तो आमकां झुजोंक बळ दिता. ते देखून खंयच्याय जिणयेच्या तुमच्या मेठार तुम्ही मुखार सुन वता आसतना हर एक तुम्ही तुमच्या जिणयेचे डिसिजन्स निर्णय घेता आसतना एक घडी रावा, पवित्र आत्म्याची मजत मागा. वर्सांत हर एक दीस म्हणल्या भशेन या हर एका ब्रेस्तरापुणी तुम्ही ह्या पुंथळाक येतात, दिमी मारतात, बाळोक जेजूचो आदार मागतात. बरें, भोव बरें युवा जाणांनो, सांगाताच पवित्र आत्म्याची मजत मागा. या पवित्र थळाक तुम्ही येत आसतना थंयसर मागा, हांवें कितें करीचें? वॉट शॅल आय डू? आज संवसारांत आमकां लेख मितनातले सांत आसात, लेख मितनातले भागवंत आसात. युवा जाणांनो, ते खंयतान वयरतान देंविल्ले अंश पडवे की? न्हय, ते आमचे बरी मनीस, हाड मासान भरलेले, सिंतिमेंतांनी भरलेले. तांच्या जिवन पंतावनां आसलीं, तांच्या जिवनांत चॅलेंजीस आसले, तांच्या जिवनांत कश्ट आसले. पूण तांच्या आनी आमकां आसले व्यत्यास एकच, तांणी हर एका वेळार देवा लागीं विचारलें, देवाची मजत मागली आनी म्हळें देवाक लागीं मागलें, लॉर्ड वॉट शॅल आय डू? स्वामी हांवें कितें करी जाय? आमच्या जिणयेंत आमकां हें पवित्रपणाचें आपण मेळ्ळां. पापा फ्रांसीस म्हणटा, होलिनेस इज नॉट अ कॉल टू द फ्यू बट इट इज अ कॉल फॉर एवरीवन. आमकां हर एकल्यांक पवित्र जावंक पयलां, आमकां हर एकल्यांक सांत जावंक पयलां, भाग्यवान जावंक पयलां. तर आमी विचारूंक आसा, वॉट शॅल आय डू? पवित्र आत्म्याची मजत मागया. हर एक दीस, दिसान दीस आमच्या घरांतले आमी भायर सरता आसतना एक घडी दोळे धांपोवन, पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाता राव. आयच्या दिसा हांवें घडचें हर एक मेट जेजूक महिमा हाडचें तसलें मेट जावं दी. हांव ह्या संवसारांत साधारण युवक न्ही, सर्व युवा जाणां मदलो एक खंयगी एक सांडून गेल्लो युवक न्ही, युवती न्ही, बगार हांव एक विशिश्ट युवक युवती म्हूण दाखोवन दिवच्याक म्हाका तुजी कृपा जाय मागा. हर एक दीस सांजेर रातीक न्हिदोंक वयच्या पयलो पवित्र आत्मा म्हज्या सांगाता राव, हांवें फाल्यांचो दीस आनीक बरें करच्याक म्हाका कृपा दी म्हणून मागात. जें तुमी करूंक शकतात युवा जाणांनो, संवसारांत कोणीय करूंक शकना. Because you are different. You are different. San Faustinan सांगिल्लीं उतरां. पवित्रपणाक लागशिल्ली वाट जावन आसा पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोनचो. The closest way to holiness is to listen to the promptings of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याक आमी आयकोंक जाय. आसतना आमी एक निर्णय करया, हांव साधारण युवक न्ही, हांव असाधारण विशिश्ट युवक युवती. तर हांवें पवित्र आत्म्याक कान दिवंक आसा. म्हज्या काळजांत तो वस्ती करता, पाराकलीत हर एक दीस हर एक घडी म्हज्या भोंवतणी रावन चियर लिडर्सा भशेन म्हाका तो प्रोत्साह दिवन आसा. वच मुखार भियेनाका. म्हजे सांगाती म्हाका म्हणूंक पुरो, ये देवा कल एक गांधीवादी म्हणून, भियेनाकात. जावं म्हजे सांगातीन म्हाका सांडून गेलो, म्हाका ग्रुपांतले भायर घालूंक पुरो, भियेनाकात. तुमकां ह्या संवसाराच्या वळाव सांगाता वळोवंक म्हणून देवान धाडूना. बगार वळा मदें रावन संवसाराक तुमी विशिश्ट म्हणून दाखोवंक आपयलां. ह्या संवसारान कितलेशे जण जल्माले आनी मरण पावले युवा जाणांनो. कितलोसो लोक आयलो आनी गेलो, कितल्या जाणांची वळख आसा? केवल तांची जी ह्या संवसाराच्या वळा विरोध उबे रावन ह्या वळाक जिखोवंक शकता म्हणून दाखयली मात्र संवसार आजुनी उडास धरून आसा. देखून ह्या संवसाराच्या वळा सांगता, डोंट फ्लो विथ द फ्लड्स ऑफ द वर्ल्ड. संवसाराच्या वळा सांगता वळोन वचनाका. कित्याक म्हळ्यार संवसार तुमकां उडास दवरचो ना. जर तुमकां संवसारान उडास धरी जाय, बिकम अ डिफरंट पर्सन. टेल टू द वर्ल्ड आय एम डिफरंट. मेलडी चॉकलेटाची उडास काडचे नाका. बगार संवसारान तुमचो उडास काडीचे आनी सांगा जाय, ही इज डिफरंट, शी इज डिफरंट. पवित्र आत्मो तुमचे वयर सदांच वस्ती करून दी. ताची मजत मागची कृपा जेजू तुमकां दिवं दी.
बाळोक जेजू तुमकां तुमच्या जिणयेंत पवित्रपणाची जर वाळोवंक कोरपा दिवं दी. आमेन. Jesu balka naman tuka, Jesu balka vandan tuka, besavam chergal walai kurpeza, venge tuja sada sambandovo, besavam chergal walai kurpeza, venge tuja sada sambandovo. Jesu balka naman tuka, Jesu balka vandan tuka, besavam chergal walai kurpeza, venge tuja sada sambandovo, besavam chergal walai kurpeza.